सगळ्या डिपार्टमेंटाची स्मार्ट सिटी, GSIDC, सिविल डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट, नॅचरल गॅस, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, ही सगळ्यो एजन्सी आसा तेजी मिटींग आपयल्या. सगळ्या डिपार्टमेंटाक तेंचें कितें ना कितें काम आसा तें सगळें डिगींग, कंटिन्युटी डिगिंगाचें. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 4000 पोल्स रिप्लेस करता. जे पणजेन जे पोल्स आसा ते 10 वर्सां पयलींचे ओल्ड आसा आनी एटलिस्ट 300 ते 350 पोल्स पडल्या कलम लागून. ते सगळे पोल्स आतां चेंज करपाचे आसा. त्याच बरोबर ते चेंज करता आसतना ते लायनूय चेंज करता, केबलिंगूय ते चेंज करता. तांकां 3 म्हयन्याचें तेजें काम आसा. म्हणजे पोल्स घालच्या पयलीं तांकां लायन चेंज करपाक तेंच्यांनी परमिशन मागलां. वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक तेंचें काम कंप्लीट करपाक तेंच्यांनी परमिशन मागलां. मागीर आमचे नॅचरल गॅस तेंचें काम उरलां, तेंच्यांनी परमिशन मागलां. आनी सेवेज डिपार्टमेंटाचें हांगासर आमचे मळा, सातिनेज बांद आनी सातिनेज बांद मळ्यान 2 कडेन काम तेंचें आसा तें तांकां कंप्लीट करूंक लायलां. तेंचो जे पेमेंट इशू आसा स्मार्ट सिटीचे आमचे MLA CMA म्हणून मिटींग आसा म्हणून वयचो पडलो आतां. स्मार्ट सिटीच्या जो चेअरमॅन आसा चीफ सेक्रेटरी कडेन ऑफिसान MLAन सांगलां तांकां की सेपरेट मिटींग घेता. पेमेंट इशू आसा तो आमी फाटल्या दिसांनी CMA कडेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिस्कस केल्लो. तेंच्यांनी सांगलां ते पेमेंट तांचो कितें उरला तो बेगीन करा म्हणून सांगलां. तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा आनी ते पेमेंट आतां सेवेचें जे काम उरलां तें तेंच्यांनी आतां मार्च पर्यंत कंप्लीट करता. GSIDCचो जो मेन ब्रीज हें केल्लो मळा, तो ब्रिजाचें काम इनकम्प्लीट उरलां. तेंच्यांनी सांगलां बाय फेब्रुवारी एंड जावं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च काम कंप्लीट करता म्हणून तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला. प्लस जे ब्रीज पणजेन जे सर्कल आसा आतां न्यू ब्रीज जाल्या उपरांत तें सगळें कन्फ्युजन जाता. रातच्या लोकांक कळना पणजेच्यान भायर वचता जाल्यार खंयच्यान वचपाचें. थंय पावतकच सगळेच लोक आपूण जगांनी तो एक्सिडंट घेवन जाल्लो आसा. तेजेर आमी तांकां स्ट्रीट वॉर्निंग दिला की जाता तितलें बेगीन तुमचे कडेन जायना तुमी फक्त आमकां मार्क करून दिया. आमी ते एटलिस्ट थंय बॅरिकेड्स घालून कितें तरी करून अरेंजमेंट करता जेणे करून ते झोन जो एक्सिडंट जाता परत आनी लोक कन्फ्युजन जाता तें सॉल्व जातलें. ब्रीज बांदल्या उपरांत जे तेंच्यांनी मटेरियल डंप केलें तें तांकां इमिडिएटली क्लियर करपाक लायलां. गेल्या एका पावसान आमकां खूब त्रास जालो. आतां ते त्रास जावचे न्हू म्हणून तांकां सांगलें इमिडिएटली हें करून आमची जो जागो आसा तांकां आमचो जागो आमी परत मागला. सगळें मटेरियल उडोवपाक आमी तांकां जागो दिलो. ब्रिजा पोंदाक तो तांकां सांगला आमी तांकां दिया म्हणून परत हें कर म्हणून. डिमांडाची जी कामां आसा ती सगळीं केबलिंग ऑफ इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आसा. मागीर आमचे हॉट मिक्सिंग रोड आसा. मागीर तेंचे रिलेटेड टू वॉटर टँक तो इशू आसा. तो इशू तांकां सांगला बेगीन हें करा म्हणून. आनी पावस लागीं आसा. रोखडोच पावस येतलो आनी पळयता रोखडोच मे म्हयन्यान मागीर हळू पावस पूण जाता. मार्च पर्यंत आमी सगळ्यांक सांगलां आमी परमिशन दिता म्हणून डिगिंगाचें. तेंच्यांनी प्लॅनूय सबमीट केला आनी तें डिगिंग जाल्या बरोबर फर्स्ट वीक ऑफ एप्रील सगळे रोड पणजेच्यान निबांदाचे ऑर्गनायज करतले. सो हे सगळे आनी रिव्यू परती मिटींग आपयल्या. हय एका म्हयन्यान रिव्यू म्हणजे आतां तांकां परमिशन दिलां पळय त्या प्रमाणे डिगिंग परमिशन दिलां. तेजी मिटींग एका म्हयन्यान परत MLAन सांगून केला हेजेर परत एका म्हयन्यान मिटींग घेवया. एवरी 8 days आमचो कमिशनर तेंचे कडल्यान ताका रिव्यू घेतलो खंय खंय काम पावलो तें फॉलोअप करतलो. आनी त्या प्रमाणे काम जाता तितकें फास्ट सांगूंक जाय. कित्याक डिगिंग सगळ्याच एजन्सीक लागला. सगळ्यो एजन्सी इम्पॉर्टंट आसा. एसेन्शियल कम्युनिटी एजन्सीच्या प्रमाणे म्हणजे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाचे कोणाक कनेक्शनां दिवंक जाय. वॉटर सप्लाय कोणाक कनेक्शन दिवं. पोल्स आमी सगळेच रिप्लेस करता. जवळ 4000 पोल्स रिप्लेस करता, नवे घालता. ताकाय तांकां डिगिंग जाय म्हणून आमी सगळें डिगिंग एट अ टायम तांकां सांगलां प्री प्लॅन तेंच्यांनी दिला ऑलरेडी आनी तांकां करपाक लायला. जेणे करून आमकां एप्रील म्हयन्यात सगळे रोड ऑर्गनायज करूंक मेळटले. पोल्स खंयच्यान पांचशी पयलें घालून पोल्स सगळे फूल पोल्स चेंज जाले. रायट फ्रॉम विमानदार टू पणजेन सगळे जे जे सगळेच पोल हें जाता आतां ते सगळे केन्ना जवळ 350 पोल्स ऑलरेडी पडलेले आसा. हेज्या फुडें कोणाचेच पडचे न्ही, कितें जावचें न्ही म्हणून आमी सगळेच पोल चेंज करपाचे. पूण हे तुमच्या कावन्सिलाक टर्म मेळून जावचे पडले सगळे जाग्यार पडटले कितें ना ना आमी कावन्सील आसा पळय कावन्सील चालूच आसतलें न्ही. फाल्यां इलेक्शन जालें कावन्सिलर फुडले आसतले. हो जे काम आसा तें जावन आसा तेजें काम आसा. कावन्सिलर टर्म आनी हेका काय हें पडपाचें कंटिन्यूस प्रोसेस जावन जावंक जाय. हो आतां न्ही हो जेन्ना पासून बाबूस MLA जाल्लो तेन्नाच्यान हो फॉलोअप प्रोसेस हो सगळो चालूच आसलो. मग कोविडाच्या टायमार आमी खूब फाटीं पडले. तो फंड इशू आसलो जावं कोविडा टायमार लेबर इशू हे इशू वेरियस एजन्सीन काम बंद दवरलें. तांकां लेबर नासलें म्हणून तो हो सगळो
एक 7-8 महिने सगळें जे काम 8 महिने पयलीं सुरू जावपाचें आसलें तें सगळें हें जालें आनी आतां खंय तरी एक नोव्हेंबर डिसेंबरांत ताणें सगळें हेका परत तें काम स्टार्ट जालां. इवन फायनान्स डिपार्टमेंटान फ्रॉम डिसेंबर म्हटल्यार लिफ्ट बँक जे आसले ते बँक लिफ्ट केल्ले आसा त्या खातीर पयशांचे फंड आतां फ्लो हळू तांकां कॉन्ट्रेक्टरांक पयशे मेळपाक लागले आनी काम आतां फूल स्पिडीन आमी तें घालून मार्च 31 पर्यंत तुमी सगळें काम कंप्लीट करा म्हणून. बांगिनी प्लांट आणि कॅसिनो बद्दल कितें उलोवंक जालां? बार्गेनींग प्लांट हो जी NOC जाय आसली सगळी गोवा पोल्युशन बोर्डाची फायनल NOC मेळ्ळी टेंडर प्रोसेसाचो तो हे चालू आसा आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ऑनरेबल मायकल मिनिस्टर आनी आमचो MLA बाबूश सगळें फॉलोअप करून हो प्लांट जाता तितलो बेगीन आमी तांच्यान सांगून जाता तितलो बेगीन हें करता म्हणून. कॅसिनो जी ऑफिसां आसा ती आमी फाटीं मिटींग घेतलेली ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर मायकल बाबा कडेन MLA मिटींग घेतलेली आनी तांकां सांगला तुमची जी सगळीं ऑफिसां आसा ती सांता मोनिका जेटी आसा पळय थंय हें करपाक आमी 8 दीस पयलीं हांव आमचो MLA बाबूश आनी कमिशनर आमी वचून ते सायट पळयल्ली आसा. परत आमी स्पोर्ट्स मिनिस्टराची ऑनरेबल मिनिस्टराची मिटींग घेवपाची आसा आनी तांकां जर ही ऑफिसां हांगासर आसा जे कंडिशन हांगा जाता त्या तांकां जर सांता मोनिका जर तेंच्यांनी सगळीं ऑफिसां व्हेलीं जाल्यार हांगा जो लोकांक जो त्रास जाता लोकल लोकांक तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. ओके थँक्यू. थँक्यू.